Pra. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गा तुका जेजू आयच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका अर्गायता. तुवें आमकां एक सोयेक दिलेल्या पासत परतून एकदां हांगा हाडलेल्या पासत तुका अर्गायता. आमकां बरे भाशेन हाडून तूं हांगासर ह्या जाग्यार पावयल्या पासत तुका अर्गायता जेजू. आनी आमी कितें उलयता तें कितें तें पळयतात आमकां उलोवंक शिकयता म्हणून तुका आमी अर्गायता. आनी आमच्या तोंडांसून तोच उलयता तोच उतरां भायर काडटा म्हणून तुका आमी अर्गायता. आनी हे पळयचें कितें गरज आसा तेंच तांकां इम्पॉर्टंट तूं दिताय म्हणून तुका आमी अर्गायता. तशेंच सोवया आमकां आनीकूय आमची साजी भावना येवपाची आसा तांकांय तूं बरे भाशेन ह्या जाग्यार हाडटाय म्हणून तुका आमी अर्गायता. ती देवाचें उतर बरे भाशेन आयकताय म्हणून तुका आमी अर्गायता. हें मागणें हांव आज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन आमेन. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सगळीं तुमी बरीं आसा न्हू? आशिर्वादान आशिर्वादीत आहा. क्लेस. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. आयज आमी कितें शिकया? तुमी जाणा न्हू अब्राहम आनी तोमासाचो भावार्थ आमी पळोवया न्हू. आमी कोणा भाशेन जाता ती अब्राहमा भाशेन काय तोमासा भाशेन आमचो भावार्थ जाता तें आमी पळोवया. अब्राहम जाणा न्हू तुमी? अब्राहमाक कितें प्रॉमीस केल्लें देवान? खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला म्हणून न्हू. ह्या प्रॉमिसाक तो गोड धरून रावल्लो. खूब राष्ट्राचो म्हणजे कितें जाणा न्हू? खूब राष्ट्रां म्हणजे दिसना तसली संसद म्हणजे खूब म्हणजे नेकेत्रां पळय आमी मेजूंक जाता आमकां रेंव मेजूंक जाता आमकां इतली संसद. आमी जर अब्राहमाची संसद जाल्यार आमकांय तेच ब्लेसींग आसा सगळ्यांक. आसा न्हू? अब्राहमाचो बेसांवान भरलेले आहा म्हणटा न्हू आमी. ताका लागून आमी अब्राहमान बेसांवांनी भरलेली आहा म्हणटा. आमी आयज पळोवया 12 चॅप्टरान अब्राहमाक कितें सांगता देव. उत्पत्ती 12 जेनेसीस 12 पळोवया न्हू आमी. व्हडींग अब्राहमाची खोटा अब्राहमाची देवाचे आपोवणे. अब्राहमाक कसो देवान आपयलो तें आमी पळोवया स्टार्टींग पासून. त्या दिसांनी सर्वेस्वरान अब्राहमाक म्हटलें म्हजो देश जो देश तुजो घराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव तुका दाखयता त्या देशान वच. देवान कितें सांगलें अब्राहमाक? हांव तुका दाखयता त्या देशान तूं वच. आमी जाल्यार म्हणटली आसली आमच्या घरान आहा काय बरें आमकां व्हडले घरांनी आहा आनी आमी देवाचें आयकतली आसली ताळो. देव सांगता आमकांय सांगता देव तूं चल गो तूं मागण्या. आमी वयता देवाचो ताळो आयकता आमी कितें म्हणटा पावस पडटा चूर सारको ना म्हजी भुरगीं इस्कॉलाक गेल्या आनी कितें कितें आमी म्हणटा न्हू. अब्राहमान पळय देवान सांगलें ताका तूं वच सांगलें. तेणी फाटीं फुडें पळोवंक ना. म्हाजे आवय बापूय आहा घरा कडेन म्हाजी हें आहा तें आहा तेणी पयल्या गोरवां आदार सगळें आहा तें पयलां तेणी ना. तेणी देवाच्या कानाक सारको आवाज दिलो. देव सांगता तें तेणी आयकलें आनी तो घरदार सोडून गेलो. तरी घरदार वयताना देवाक तेणी विचारूंक ना देवा हांव खंय वचो हांव खंय रावतलो कितें खातलो कितें जेयतलो हें तेणी विचारलें ना न्हू. आमी जाल्यार क्वेश्चन करची नासली. आमकां तर देवान सांगलेलें ए तूं घरदार सोडान चल यो रे तूं यो म्हाज्या फाटल्यान. आमी येतली आसली सोमतीत आमी चिंततली आसली न्हू फुडलें बाबा हांव खंय वयतलो कितें खातलो तें हांव पयलीं चिंततली आसली न्हू आमी. देवानी पळय देवान आमकां ताका सांगलें तेणी कांयच फुडलें चिंतूंक ना. फकत आपणाक देव सांगता तें देवा फाटल्यान गेलो तो. आनी फुडें पळय कितें म्हणटा तें परत वाचता. त्या दिसांनी सर्वेस्वरान अब्राहमाक म्हटलें तुजो देश तुजो घराबो आनी तुज्या बापायचें घरदार सोड आनी हांव तुका दाखयता त्या देशान वच. हांव तुज्या थावन एक व्हड पर्जा उजबतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव कितलें श्रेठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. पळय कितें म्हणटा तुजें देवान कितें सांगलें ताका तुजें थावन हांव एक व्हड पर्जा उस्पोन करतलो म्हणटा. तुजें नांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव कितली श्रेठ करतलो की आशिर्वाद घालपाचें लोक तें नांव वापरतलो म्हणटा.
कितें सांगता तो आपूण तुका हे तुका व्हड शहर करतलो म्हणटा तुका वय व्हरता हसर खंय गांवांत व्हरता थंय तुका आपूण सगळे आशिर्वाद घालतलो म्हणटा तुज्या हेचेर देशाचेर बीन तें कितें आनी तो सांगता जो कोण तेजें नांव घेता ते तोय आशिर्वाद जातलो म्हणजे आमकां अब्रामाचो आशिर्वाद मेळटलो आमी म्हणटा जाल्यार आमकां मेळटलो तुजेर आशिर्वाद घालता त्याचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो आनी कितें सांगता तेका देव तो कोण तुजेर आशिर्वाद घालता तेंचेरूय हांव आशिर्वाद घालतलो म्हणटा अब्रामाक सांगता आतां आनी तुजेर कोण शिराप घालता त्यांचेर हांव शिराप घालतलो पळय हे सांगता आशिर्वादूय सांगता आनी शिरापूय सांगता आमकां जो कोण तुजेर शिराप घालता तेचेरूच शिराप पडटलो म्हणटा आनी तुजे शिराप घालतलो आनी पृथ्वी वेली सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतली आतां पळय कोण अब्रामाची संसद म्हणटा तेका सगळो आशिर्वाद मेळटलो ऑलरेडी मेळ्ळा आमकां आशिर्वाद अब्रामाची जी आमी संसद म्हटली जाल्यार आमकां सगळो आशिर्वाद अब्रामाचो मेळ्ळा तो आमी तो आदावांक आनी एवेक आदावांक सांगलेलो न्हू जेवान पयलींच तुज्या सगळ्यांचेर तूं दोमिनीयन सगळे रात चलयता सगळो आशिर्वाद कहो मेळ्ळो तसोच आमकां अब्रामाचो आशिर्वाद मेळटलो जो अब्रामाक देवान बासायल्लो आशिर्वाद आहा तो आमकांय मेळटलो म्हणटा सोरेश्वरान उतराक पाळो दिवन अब्रामाक भायर सरलो आनी लोटाकूय त्याचे बरोबर घेतलो आनी कोणाक घेतलो आपल्या बरोबर आपल्या भाच्याक लोटाकूय आपल्या बरोबर एकटो वचोंक ना तो तेका आपणाकूय वांगडा भाच्याक घेवन गेलो अब्रामान हारान गांवांतल्या भायर सरलो तेन्ना तांकां 75 वर्सां आसलीं पळय अब्रामाक कितलीं वर्सां आसलीं भायर सर तेन्ना 75 वर्सां आसलीं अब्रामाक साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या भाच्याक आनी आरांतल्यांक सगळ्या गिरेस्काय आनी परजा जमलेली तितलीही घेवन कानाच्या वाटेक लागलो आनी थंयच पावलो शेकेच्या पवित्र जाग्यार परतून म्हणजे मोरेच्या सिंदूर रुखा परी आनी भोंवलेली त्या काळाक त्या गांवांत कानाकारांत लोक रावतालो खंय गेलो तो आतां तेका देश शाराक मोरेच्या सिंदूर रुखाक शेकेच्या पवित्र जाग्यार म्हणजे ते एक शहर आसतलें थंय तो सिंदूर झाडा कडेन पावलो म्हणटा थंय तो अब्राम आनी तेणी देश तुका स्वस्तीक दितलो आनी अब्रामाक दिश्टी पडटा सर्वेस्वरान म्हटलें हो देश हांव तुज्या स्वस्तीक दितलो आनी आपणाक दिश्टी पडटलो त्या सर्वेस्वराच्या मानाक अब्रामान एक वेळी बांदली कितें जालें थंय तो रावतालो न्हू थंय ताका एक वेळी बांदली म्हणटा सर्वेस्वरान तो देश तुका येतलो तो तेणी सांगला न्हू तो देगार तूं पांय दवरता थंय तुजो आशिर्वाद जातलो म्हणटा न्हू आनी तो जागो तुका मेळटलो म्हणटा अब्रामा त्या जाग्याचेर ताका व्हरोन पावयता तेन्ना आमी जाल्यार कितें म्हणटली आसली अब्रामान एक उचार काडूंक ना बाबा म्हाका हांव कितें खातलो कितें जेयतलो आनी खंय वचोन घर बांदतलो आयत्या वखदार खंय घर बांद तें आपलें चिंतलें तेणी ना तेणी देवाचो ताळो आयकलो आनी देवाचो पाटलाव केलो देव व्हरता थंय आपुणूय गेलो आमी तशी करता देवाचो ताळो आयकता देवाचो ताळो आमकां केन्ना आयकूंक येतलो कोणा वरवीं तरी कोण तरी मनीस तुजे कडेन उलयतलो जाल्यार तुका बायबलांतसून एक कोटेशन मेळटलो तो एक देवाचो ताळो आनी एक तुका फोनार तरी तुका कोण युट्यूबाचेर तुका एक मॅसेज मेळटली देवाच्या कोण तरी देवाचो ताळो आयकून तुजे कडेन उलयतलो तो देवाचो ताळो आमी आयकता काय आमी देवाचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव करता काय आमी परक्याचो पाळो आयकून करता कालो देवसाराचो परक्याचो म्हणजे देवसाराचो ताळो आयकून आमी तेच्या फाटल्यान वयता काय आमी देवाचो ताळो आयकता जो अब्रामान केलो कितें देवाचो ताळ्याक विस्वासी रावलो आनी देवाचो फाटल्यान गेलो तो जसो ताका कितल्यो अडचणी आसतल्यो आसल्यो ताका अब्रामाक ताका विचारतलो बापूय खंय वयता रे कितें वयता रे तेणी विचारलें बापायक तरी सांगलें तेणी बापायकूय सांगूंक ना तेणी आपूण बाबा वयता खंय वयता काय म्हूण घर सोडून तें आपणाक देवान सांगलें तें तेणी केलें जाल्यार आमी म्हणटली आसली राव देवा राव हांव बापायक विचारता मम्मीक सांगून येता हांव तुज्या देवा फाटल्यान वयता म्हणून सांगची नासली सांगतली आसली न्हू आमी
तशेंच आमी पळय कितें करता कोणा फाटल्यान वयता ती आमकां आमी देवाचो ताळो आयकता देवाच्या फाटल्यान वयता जाल्यार आमची चलयली आसा आमी देवचाराचो ताळो आयकता जाल्यार तो कितें सांगतलो आमकां तूं कित्याक वयता गो थंय मागण्यान थंय कितें मेळटा तुका थंय गेलाय फाटल्या दिसांनी तूं कितें जालां तुजें हें तुमकां आमकां कोण सांगतलो हो सांगतलो ताळो आमकां एक ताळो सांगतलो तूं थंय वच तुका थंय बरेंपण मेळटलें तुज्या मनाक पयलीं शांती येतली थंय देवाचें उतर आयकून तुका घरांत किल्लोस कितें कितें जाता तुज्या घरांतलें थंय वचून तुका शांती मेळटली आनी तुजें मन शांत जातलें हो ताळो आमकां देव सांगतलो देवसार सांगतलो आमकां कितें आगो थंय वचून तुज्या घरान येवन परत तूं तहेंच आहाय मुगो तूं तहेंच वागताय मुगो तूं काय चेंजिनेस ना मुगो तुजें वो कोण सांगतलो आमकां सैतान सांगतलो तेन्ना आमी सैतानाक सांगूंक जाय वच रे तूं सैताना हांव थंय देवाचें उतर आयकूंक वयता म्हाज्या मनाक शांती मेळटा म्हणून हांव वयता असो आमी तो तेचें आयकात जाल्यार आमी कितें करतली हय वाय न्हू वाज येता न्हू कित्याक वचोंक जाय घरांत रावलेली बरी न्हू घरा कडेन मेळटा न्हू युट्यूबाचेर आमकां पळोवपाक आमकां युट्यूबार कंटिन्यू आयकूंक मेळटा ना न्हू हांगा तुमकां बसून आयकूंक मेळटा युट्यूबाचेर मातशें कोणी येयलो आयन वांटूंक जाय नुस्तें करूंक जाय हें करूंक जाय थंय मागीर आमी युट्यूबाचेर इल्लें चुकता न्हू आमकां कंटिन्यू आयकूंक मेळना म्हणून आमी कितें देवाच्या मंदिरान कित्याक येता आमी थंय आमकां लोक मेळटा आनी तेंची टेस्टिमनी आसता त्यो आयकून आमचे जिवितान आमकां चेंजिनेस मेळटा ताका लागून आमी कोणाचेर आयकता तें आमचेर दवरलेलें आसा तशेंच सायबीण मायकूय कितें जालें ते आज बोडयो येयलो तेन्ना सायबीण माय भियाली न्हू तिने कितें केलें ती भियोन रावली न्हू ती भियाली पयलीं कित्याक तिका खबर नासली न्हू तिची एंगेजमेंट जाल्ली म्हणून ती भियाली आनी तिका देवान वेंचून काडलेली न्हू तिका कोणी ती देवान वेंचून काडल्या तिका आमी मनशांनी वेंचून काडूंक ना तिका आनी तिणी कितें केलें देवाच्या ताळ्याक तिणी आ म्हटलें न्हू तिणी तशेंच केलें पळय तिणी वचोन विचरूंक ना आपल्या आवय बापायक वचोन एक दे आज बडो येयला गे तो म्हाका सांगता गे तूं पळयतात गौरवेश जाता तें सांगूंक ना तिणी कितें केलें देवाचो ताळो आयकलो तिणी देव कितें सांगता तें आयकलें तिणी न्हू आनी देवाच्या उतराक तिणी घातलो क्वेश्चन आपणाची एंगेजमेंट जाल्या म्हणून सांगलें आपणाक दादल्या लागीं संबंद ना म्हणून सांगलें पळय तिणी तरी पूण देव सांगता तिका तूं पळयतात गौरवेश जातली तिणी सांगूंक ना वचोन आपले मम्मीक बीन हांव पळय गे हो येयला आनी म्हाका सांगता तिणी देवाच्या उतराक खालती रावली ती अब्रामूय तसो देव कितें सांगता तसो तोय बीन खालती रावलो आनी देवाच्या उतराक तेणी पाळो दिलो देव कितें सांगता तें आयकलें आनी सायबीण मायनूय आपल्या आजबोडयान कितें सांगलें तें आयकलें आनी त्या वरवीं ती गौरवेश जाली आनी एका देवाच्या पुताक तिणी जल्म दिलो तिणी तो सायबीण मायन जर आमकां हय म्हणूंक नासलें जाल्यार जेजू संवसारान हाडटलो आसलो जेजू देवाचो पूत आसलो ताका वयर सुनी देवान स्वर्गासून सकयल उडोवन येतालो न्हू धाडूं येतालो न्हू ताका कसोय धाडूं येतालो ताका पळय ताका कित्याक एक कूड जाय आसली न्हू ताका एक मनशाची कूड जाय आसली ताका तो कुडीन येवपाक कित्याक आमकां सगल्यांक आमी कुडीन आहा न्हू ताका लागून तो कितें कूड जाय आसली ताका कुडीनसून दाखोवपाक आपूण कितलो खालतो येयलो तो पयला न्हू तो गोरवाच्या गोठान ताका व्हडल्या हॉस्पिटलान येवंक जाय नासलें जातालें न्हू तो सादो येवन सारको दाखयलो आमकां कितलो खालतीपणी दाखयलो गोरवाच्या गोट्यान सारको येवन आनी ताका पळय कितले त्रास जाले न्हू तिका तिणी सोंसले कितले त्रास सारके न्हू म्हणल्यार गोडार सोडली ह्या गाडवार सोडली अशी वांकडे तिकडे न्हू ते दोंगर आसले तो हे पळोवन तिणी कितल्या हितून त्रासानसून जेजूक जल्माक हाडलो आमी तिका लागून सायबीण माय कांयच म्हणपाचें ना ती एक देवाची आवय जावन आसा तिका देवान वेचून काडलें आमी वेचून काडूंक ना तिणी हय म्हटलें आनी तिणी पळय तशेंच देवाच्या उतराक खाती जाली अब्रामूय देवान कितें सांगलां तें तेणी केलें पळय अब्रामानूय तशेंच आमकां कितें जाय अब्रामाची कूड दिसताली आमकां 75 वर्साचें तेणी घर सोडलें आनी 75 वर्साचें ताका एक प्रॉमीस केलें देवान न्हू तुका एक भुरगें जातलें हागलें न्हू तेन्ना तिणी तेकाय डावट येयला आसतलो कित्याक 25 वर्सां लागलीं म्हणटकूच तो पडला उठला आसतलो बीन कित्याक कळटा न्हू कितले त्रास 25 वर्सां आमकां हांगासर लगीन जालें म्हणटकूच 1-2 वर्सां जालीं म्हणटकूच आमी भुरगें सारकें चलमयता न्हू हॉस्पिटलान वयता आनी डॉक्टरागेर वयता आमी हें करपाक ट्रिटमेंट घेवपाक बीन न्हू पळय ताका 25 वर्सां तो देवाक लावलो विश्वासी
25 वर्सां ताका देवाच्या उतराक रावलो. पूण 25 वर्सां रावलो म्हणून ताका कितें हें जालें, सैतानान ताका परत येवंक ना टेस्ट करूं. येयलो न्हू, तुजो तो भुरगो म्हाका दी सांगलो 12 वर्सां जालो तेन्ना. तो फाटीं रावलो ना राव. तो कितलो विश्वासी रावलो सारको. ताका दिसतालें सगळें आपलें सगळें हें दिसतालें. भुरगें जावच्या पयलीं ताका सगळें दिसतालें. म्हाजी बायलेचें आजून कुसवो ओपन जावंक हें पिरियड बीन बंद जाल्ली सारकी. तिका कांयच हें नासलें. पूण तरी पूण आमी वाचया लूक 4:19 आहा. रोमन्स 4:19 पळोवया. पळोवया पयलीं. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें तुका देवान दिल्ले उतरा प्रमाणे बरवशाचे एक खिणे परी आसूंक नजो आसले. तेन्ना बरवसो धरून त्याने असो भावार धरलो की खूब लोकांचो तूं बापूय जावंक पावतले. अब्रामाक कितें सांगलेलें, तुजी संसद इतली व्हड जातली, खूब राष्ट्राचो तूं बापूय जातलोय. भावार्थाचो बापूय कित्याक म्हणटा, तेणी भावार धरलो, भावात सोडूंक ना तेणी. आनी खूब खूब लोकांचो तूं बापूय जातले. जालो न्हू तो खूब लोकांचो बापूय मागीर. आनी मागीर ताका 19 कितें म्हणटा, ताका उगली उली 100 वर्सां जाल्ली तर आपली कूड म्हातारे मेल्ल्या मनशाचे कुडी सारकी जाल्ली. कितें सांगता, ओगी ओगी ताका 100 वर्सां जाल्ली म्हणटा. तर कूड मेल्ले मनशाचे कुडी सारकी जाल्ली म्हणजे तेची कात बीन सगळी हें जाल्लेली, बावून इल्लेली कुडी सारकी जाल्ली म्हणटा. पयलीं न्हू तुमी जाणट्याची कात कशी आसता ती तशी जाल्लेली तेची म्हणटा कूड म्हणटा. आनी कसली आनी तसोच साराचो कुसवो जीव नासलेले जाल्लो म्हणून पळोवनूय त्याचेर भावात धरलो ना. पळय साराचो कुसवोय म्हणटा जीव नासलेलो म्हणजे ताका आनी कुडीक ताका भुरगें जावपाची आशाच नासली असलो ताका हें आसलो म्हणटा साराक. 20 म्हणटा, देवाचे बासावणे मुखार दुबावून तो फाटी फुडें सरलो ना. पळय इतले जावन सुद्दां तो फाटी सरलो ना म्हणटा अब्राम. आपणाक हें जावचें ना तें म्हणजे तिका कितलो विश्वास आसलो तो पळय आपल्या देवाच्या उतराचेर, देवान बासायल्ल्या त्या उतराचेर. पूण भावार्थांतली त्याने घोटाय घेतली आनी देवाक वखाणी दिली. पळय कितें म्हणटा, तिणी घोटाय घेतली. आमी घेता काय, आमकां कितें सांगता देव तेन्ना आमी देवाच्या उतरान रावता काय, ती देव आमची सगळी काय सगळें आमच्याक दितलो, आमकां दिलेलें आसा, आमकां गरजांनी पावला आमकां देव अशें आमी म्हणटा काय. आनी अब्रामान पळय कितें केलें तेणी त्या उतराची घोटाय घेतली आनी देवाक वखाणीत रावलो म्हणटा. तो कितल्या वर्साचेर, 100 वर्साचेर पासून. पळय तर आपणे बासायले तितले ही शांती पावोवंक देवान पदवी आसा म्हणून त्याने पूर्ण खात्री आसली. कितें आसली, आतां देवान ताका बासायल्लो पळय, तुका आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय करतलो. ते ताका तेणी गाठी गोट मारून दवरलेले आनी ते बासावणीक शांती आपली पावतली म्हणून तो जाणा आसलो. ताका लागून तो कितें म्हणटा आनी 4:17 पळोवया कितें म्हणटा तो. तर पवित्र पुस्तक अशें बरयलें आसा, खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसाच्यो करता त्याचेर भावार्थ धरूंक अब्रामा मुखार देवा मुखार आमचो बापूय. पळय कितें म्हणटा, ही ताका बासावणी दिल्ली, तुका हांवें खूब राष्ट्राचो बापूय केला. ही बासावणी तो गोट धरून रावलो अब्राम सारको. आपूण हालचो ना, ही बासावणी म्हाका देवान दिल्या, हे बासावणेक हांव गोट धरून रावतलो. पूण ताका भुरगें दिसना, ताका भुरगें ना कांय ना, पूण तो ही बासावणी गोट धरून रावलो. देवान आमकां एकट्याक जोण एकल्याक एक एक बासावणी दिल्या, ती आमी गोट धरून रावता काय आमी दुबावता. आमकां देवान बासायनी दिल्या ती शांती पावतली काय ना पावतली, हे आमचे जोण एकल्याचे दवरलेले आसा. आमी कितें करता, आमी फकत दुबावता. आमच्या दुबावा वरवीं आमची सगळी मागणी सगळी जायना आमच्या जिवितान. कित्याक आमी दुबाव धरता, आमचें जातलें काय जावचें ना हें आमकां पयलीं
अब्रामान कित्याक घट धरली बासावणी अब्रामाचो कुसो दिसान आसलो बायलेचो कुसो तरी पूण ताका खात्री आहा म्हणटा आपणाक देवान कितें केलेलें आहा तें म्हाका मेवलें म्हणून म्हाका खात्री आसा आमकां जोड एकल्याक खात्री आहा असली आमच्या जिवितान देवान आमकां ऑलरेडी दिलेलें आसा म्हणून काय दितलो हा दिला न्हू त्या आमी खात्री दिवन म्हणटा हा काय आमकां दिसता ते उलयता आमी घरांतले प्रॉब्लेम परत आमकां दूख येता ते आमकां जेजून सगळे ऑलरेडी पेकयले आसा पूण आमकां कितें दिसता कुडीन आमचे कुडीन दिसता ते आमी उलयता मागीर कितें जाता आमकां दुबाव येता अब्रामान तर असो दुबाव दवरलो म्हाका भुरगें जातले काय जावचें ना ना तेणी त्या उतराक ती धरलो घोट सारको आमकांय तशेंच एक एक उतर देव दिता त्या उतराक आमी घोट धरून रावंक जाय आमकां दिले म्हणजे दिले जेजून म्हाजें जालें काम म्हणजे जालें जेजूच्या नांवान आमी म्हणटा तेन्ना आमचें काम शांती पावतलेंच आमी तो दुबाव धरून म्हणटा जाल्यार आमचें काम जावचें ना कित्याक आमी दुबावा विनी मागणें करता मागीर आमी देवाचो गुन्यांव करूंक जायना आनी कोणा त्या प्रिचरान सांगलेलें अशें अशें म्हाज्या जिवितान जावंकूच ना ना आमी बायबलान कितें आसा तें सांगता तें तुमी सोत मानपाचें काम तुमचें अब्रामान सायबीन कितें सोत मारलें देवाच्या उतराक आनी तेंच्यांनी तें भावार्थ धरलो सायबीन केन्ना सोत मारलें जेन्ना तिका एलिझाबेथाची सांगलें तुजी मावशी भयण प्रेग्नेंट आहा तेन्ना तिणें जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें म्हटलें केन्ना तिकाय टेस्टिमनी मेवली तेन्ना तोच अब्रामाकूय तेणी भिरभिरान धरूंक ना तेकाय भावार्थ आसलो आपणाक देवान हें प्रॉमीस दिलेलें आसा खूब राष्ट्राचो हांवें तुका बापूय केला त्या उतराक तेणी सोत मारलें आनी तो उतराक सोगाड्रात गेलो आपणाक खूब राष्ट्राचो बापूय केला दिसना तेका कांय दिसना सारा कांय दिसना पूण तेणी भावार्थ धरलो त्या भावार्था वरवीं तेका तेका भावार्था वरवीं तेजी सगळी संसद तेका पोवची मेवली कित्याक मेवली तेणी तिका कांयच आपल्या कुसव्यान दिसूंक ना पूण तो भावार्था विनी रावलो आमकां उतराक दिता आमकां देव उतर दिता तेन्ना आमी कसले उतराक हें करता मागीर तो 20 म्हणटा देवाचे बासावणे मुखार दुबाव तो फाटी फुडें दुबावून तो फाटी फुडें सरलो ना पळय तेणी कितें कितें दुबाव पासून धरूंक ना म्हणटा पूण भावार्थांतली त्याने घटाय घेतली आनी देवाक वखाणीत रावलो पळय कित्याक वखाणीत रावलो देवाक तो आपणाक खूब राष्ट्राचो बापूय केला ऑलरेडी पूण तेका दिसना कांयच साराचो कुसवो मेलोलो आसा पूण तेका कांय दिसना पूण तो देवाक वखाणीत रावलो तर आपणे बासायले तितले शांती पावोवंक देवाक पदवी आसा म्हणून तेका पूर्ण खात्री आसली पळय आमकां खात्री आसा देवान आमच्या जिवितान कितें केलेलें आसा तें शांती पावतलें म्हणून आमकां खात्री आहा काय पावलेलें म्हणून खात्री आहा आमकां काय आमी दुबाव धरता तोमासा भासीन ते आमी फुडें मागीर पळोवया आमकां कसलो भावार्थ जाय अब्रामाचो जाय काय तोमासाचो जाय आमी ते फुडें पळोवया मागीर देखूनच हे फुडें भावार्थाक लागून अब्रामाक देवान आपणाक मानावलो केलो कित्याक आमकांय तर मानावली करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवाक खातीर रावंक जाय आनी अब्राम कसो देवाक आपणाक मानावलो जालो कित्याक आमी कशी मानावली जातली देवाक भावार्था विनी भावार्थ नासलेले जाल्यार आमकां आमी देवाक मानवली जावची ना तेका लागून आमकां भावार्थ व्हरलो पूण भावार्थाक लागून तेका देवान आपणाक मानावलो केलो अशें जे पवित्र पुस्तकान बरयलें आसा तें त्याच्या पासत न्हय पूण आमचे पासत आमचे सोम्या जेजूक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला त्याचेर आमी भावार्थ धरता आनी तेका लागून आमकांय देव आपणाक मानावली करतलो कित्याक आमकां मानावली करतलो देव आमी जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ धरतली तेन्ना जेजू क्रिस्त मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी त्या उतराचेर आमी सोत मानतली तेन्नाच आमी भावार्थान आपणाक आमी देवाक मानवली जातली म्हणटा कित्याक म्हटल्यार आमच्या अपराधाक लागून देवान ताका मरणाचेर आधीन केलो आनी आमकां आपणाक मानवली करच्या पासत ताका पुनर्जीवन केलो कित्याक केलो जेजूक आमच्या पासत आमच्या अपराधांक लागून ताका सगलो खुर्सार खेळयलो आनी आमच्या ताका लागून
आमच्यात आपणाक मानवलो करच्या खातीर देवान ताका पुनर्जीवन केलो आमकां मानवली जावपा खातीर. कित्याक ह्या अब्रामाक कितलो भावार्थाचो बापूय तो पळया तो कित्याक तेणी सोत मारले. ताका एक प्रॉमिस दिले देवान, तुका आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय करतलो. ह्या प्रॉमिसाक तो गोड धरून रावलो आनी ताका दिसा नासलेल्यो वस्त ताच्या जिवितान दिसून येयल्यो. कित्याक तो सोत मारूंक लागलो न्हू आपूण ताका कांयच दिसना. त्या फुड्यान ताका भुरगें दिसना कांय दिसना तरी तो म्हणीत आहा म्हाका खात्री आहा म्हणटा म्हाज्या देवाचेर म्हणटा. म्हाका इतले जाणटे पिराय जालो तरी तो पळय म्हणटा म्हाका म्हाज्या देवाचेर खात्री आहा. आमी कितें म्हणटली आसली ना आतां हांव जाणटी जाल्यार आतां कित्याक वचोंक जाय मागण्याक ना म्हाका आतां नाका म्हाका घरा कडेन बसोया आमी आनी घरा कडेन आयकुया आमी आसूं हय म्हणून आमी चियातली न्हू. पूण अब्राम सारको विश्वासी रावलो देवाक सारको थीर रावलो तो सारको. कित्याक त्या एका उतराक लागून ताका सोयत मेळटलें म्हणून ताका खबर आसली. ताका लागून ताका कितें म्हणटा सगळी भावार्थाचो बापूय म्हणटा. आमी भावार्थान चलता जाल्यार आमी भावार्थाची भुरगीं म्हणटलो आमकां. आनी आमी अब्रामाची संसद म्हणटकूच आमकां सगळो अब्रामाक दिलेलो आशिर्वाद सगळो आमकां मेळटलो. आमकां तो अब्रामाचो आशिर्वाद जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय फकत देवाच्या उतराक खालती रावंक जाय. देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी आयकूंक जाय. आतां आमी कितें करुया अब्रामाक आपलो भावार्थ दाखयलो न्हू. अब्रामाक आपलो चेडो सुद्दां सॅक्रिफायस कर सांगलो. तेणी विचारलें वचून बायलेक आमी जाल्यार विचारतली आसली न्हू एकूच म्हाका चेडो दिला हे गो म्हाका ताका सांगला देवान म्हाका आपणाक दी म्हणून सांगला म्हणून बायलेक सांगूंक वयतली आसली आमी न्हू. तेणी पळय बायलेक सुद्दां सांगूंक ना आपणाचो चेडो सॅक्रिफायस कर म्हणून. पूण तो उठलो ताका कित्याक खात्री आसली न्हू ह्या चेड्या वरवीं म्हाजी संसद वाडटली म्हणून जाणा आसलो तो. ताका लागून तेणी कितें केल्लें तेणी सारको थीर भावार्थ दवरलेलो आनी आपणाक त्या चेड्या वचून संसद जातली म्हणून तो भावार्थ आसलो ताका. तो मेलो जाल्यार सुद्दां ताका देव पुनर्जीवन करतलो म्हणून तो जाणा आसलो. म्हणून तो ताका घेवन तो सॅक्रिफायस करूंक गेलो. तो ती लांकडां घेवन गेलो ताच्या माथ्यार दिली आनी सगळे उजो बिजो सगळे घेवन गेलो तो. कित्याक आतां तो सॅक्रिफायस करपाक. आनी तेणी आपल्या हाका कितें सांगलेलें ते वांगडा गेले तांकां कितें सांगलें तेणी सांगलें तुमी हांगूच रावा की आपूण आनी भुरगो परतो येतलो म्हणून सांगलेलें पळय ताका खात्री आसली न्हू. पळय देवान ताका सांगलेलो तूं म्हाका तुजो चेडो म्हाका दी सॅक्रिफायस कर ताका दी भेटय म्हाका तूं. पूण अब्रामाक सारकी खात्री आसली म्हाज्या चेड्याक हांव व्हरता खरो पूण देव ताका मेळोन सुद्दां पुनर्जीवन करतलो. कित्याक हेणी तुवें म्हाका भासायला म्हाका ह्या चेड्या वचून म्हाजी संसद वाडटली आनी हांव खूब राष्ट्राचो बापूय जातलो म्हणून. ताका लागून ताका थीर खात्री आसली म्हणून तो आला नासलो. तसो थीर रावलो तो चेड्याक घेवन गेलो तो वयर वयता तो आपल्या हाका सांगता तुमी हांगूच रावा म्हणटा. आपूण आनी आपलो चेडो वयर वचून सॅक्रिफायस भेटून परत येतलो म्हणटा पळय तो सांगना आपूण एकटो. अब्राम सांगना आपूण एकटोच परत येतलो म्हणून आपूण दोगूय आमी परत येतले म्हणटा. म्हणजे ताका इतली खात्री आसली पळय. आमकां खात्री आसतली आसली कितें सांगलेलें जिवितान जाल्यार आमच्या आमी म्हणटली आसली आवय आमी रडोंक पयलींच सारकी जातली आवय म्हाका इतल्या वर्सांनी भुरगो दिल्लो आनी आतां आपूण तोय देवा दिव म्हाका मागता आनी आमी आतां कितें करूं आनी सगळ्यांक सांगा सुट्टली आसली न्हू आमी. म्हाका इतल्या वर्सांनी दिल्लो आवय पळय तो आतां तोय मागलो देवान सारको आनी आतां हांव कितें करूं म्हाजी संसद खंय वाडटली हें आमी फुडें चिंततली आसली न्हू. अब्रामान चिंतलें ना तेणी फकत देवाचेर भावार्थ दवरलो. कित्याक हो देव म्हाका भासायल्ले देणे म्हाका परतून दितलो आनी हेचे वरसून म्हाजी संसद वाडटली म्हणून तो ताका खात्री आसली सारकी खात्री दवरलेली तेणी सारकी. एक तेणी हारान आसतना पावल तेणी फुडें गेलो तो तरी पूण भेटयले तरी मारूंक वयताना पळय थंय मेंढरो तयार जालो. मेंढरो पयलीं थंय नासलो पूण देवान थंय मेंढरो तयार केलो पळय कोत नासलेलो.
कित्याक देव तेजे काळीच पळयतालो तो खरेंच आपणाक मानवलो जाता काय आपणाक हें करता ते, पूण तेका कितलो पळय देवान तेका मानवलो जालो तो सॅक्रिफायस करूंक भेटयलो तेणी. आमी जाल्यार म्हणटली आसली न्हू, हांव ना देवा हांव दिवचो ना म्हाजो चेड्याक, म्हाका तुवें इतल्या वर्सांनी दिला एकूच वयल्यान म्हाजो चेडो हुंय म्हणून हांव फाटीं सरतली आसली न्हू. पूण देव पळय कितलो विश्वासी आसा, अब्राम कितलो विश्वासी रावलो देवाक सारको, खालती जालो देवाक सारको देवाच्या उतराक. तुवें दिलाय आपूण घे तुका म्हणून तो भेटूंक तयार जालो. असलो भावार्थाचो बापूय पळय तो सारको, तेका खात्री आसली आपूण हें करता ते देव म्हाका मानवलो जातलो आनी म्हाज्या चेड्याक म्हाका परतो पोरूं दितलो. कित्याक मागीर घरा गेल्यार साराक तो कितें तोंड दाखयतलो, साराक कितें म्हणून सांगतलो आसलो तो, तेका लागून तेका खात्री आसली म्हणून तेणी ते देवाक भेटयले. आनी तेणी भेटयना फुडें देव तेका परतून दिता आपलो चेडो. हेका कित्याक म्हणटा आमकां हो भावार्थाचो बापूय म्हणटा अब्राम. आमकां तर भावार्थाची जांग जाय जाल्यार आमी फकत देवाच्या उतरां वयल्यान आमी भावार्थाची जाता. देवाच्या उतराक आमी खालती जांग जाय न्हू. जेम्स 4:7 म्हणटा न्हू, देवाक खालती रायात आनी देवचा तुमचे सोयशिलो पळोवन येतलो म्हणटा न्हू. आमी तो देवाक खालती रावत ना जाल्यार आमचे सोयशिली सगळे परतून वयतले ना न्हू. जाकोब 4:7 पळोवया केन्ना आमी खालती जातली ती. आमकां खालती अशें तर देवाक खालती जायात, देवचाराचे झूज करात आनी तो तुमचे थंय पळोवन वयतलो. केन्ना पळोवन येतलो तुमचे थंय? जेन्ना तुमी देवाच्या उतराक खालती रावतल्यान, देवाचे उतर तुमी घेवन बसतल्या आनी तुमच्या मनान काळजान ते रिगोवन दवरतले, तेन्ना कितें जातलो देवचार तुमचे सोयशिलो पळोवन येतलो म्हणटा. तुमकां ती चिंतना हाडटा ती केन्ना तुमच्या जिवितांतली पयस वयतली? जेन्ना तुमी देवाचें उतर उलयतात तेन्ना. आमी तर देवाचें उतर उलयना जाल्यार देवचार पळोवन येतलो आमच्या वचल्लो काय आमकां परत परत आनीक चिंतना घालतलो न्हू तो? कसली कसली चिंतना केन्ना येता आमकां? जेन्ना तूं देवाच्या उतरान नाचताय तेन्ना तुका पळय कितली चिंतना येतली तुका पळय संवसाराची सारकी. तुमी आतां हांगर बसल्याय तुमकां येयना तो चिंतना घालूं? आतां तुमी हांगर बसल्याय तुमकां घरा कडेन पळय आतां चिंतना घालतलो. जी भुरगीं कितें करता, इस्कोलाची येयली गाय, घोव येयलो गाय की घोव तांकां वाडटलो गाय, ती जेयतली गाय, रांदला गाय की सगळी चिंतना न्हू आमकां हांगर बसला म्हटल्यार. कित्याक तो आमची चिंतना घालता. तुमी तर देवाच्या उतराक खालती जायात तर आनी तुमची सगळीं कामां थंय ऑटोमॅटीक आजबोड येवन करतले सर. कित्याक तुमी तुमचे सगळे कोणाच्या हातीन घालून येयल्यान देवाच्या हातीन न्हू. तो हे मागीर तुजो घोव काम करी तो सुद्दां काम करतलो. म्हाजी बायल मागण्यांक गेल्या आतां आपूण भुरग्यांक सारकी टाकटीक हें करया. कित्याक जेन्ना तूं उलयताय तेन्नाच तुज्या जिवितान सगळें जातलें. आमी तर उलयच ना जाल्यार आमच्या जिवितान देवचार वयतलो आमचो खालती जातलो. आमकां कित्याक सांगता तो देवाच्या उतराक खालती रावात म्हणटा. आमकां देवाच्या उतराक केन्ना खालती रावंक जातली? जेन्ना तुमी देवाच्या उतरान रावता तेन्ना देवाच्या उतराक खालती रावंक जातलें आनी देवचाराचे दुस्पारूंक मेळटलें न्हू. तो देवचार मागीर तुमचे कडेन येवंक शकता? तुमी तर तेका फाटाफाटा करून येयलो तुमच्या काना कडेन, तुमी तर देवाचें उतर उलयल्यार अरे म्हाजी भुरगीं देव तांकांच पळयतलो, देव आपूण आजबोडये घालून येयला तांकां, ते तांकां राखतले सांबाळटले, म्हणजे घोवाक आजबोडो राखतलो. आमी तर म्हणटा जाल्यार त्या वटेन कितें जातलें खरेंच ते आजबोड येवन कोणाच्या उदरी येवन तुका सगळे घराक तुज्या साकतीक करतले. आमी तर हांगा बसल्यार चिंतना काडटली जाल्यार चिंतना आमी चिंतनानीच बुडटली आमी. तेका लागून आमचें जालेलें आसा आमी देवाचें उतरलें आमच्या जिवितान कितें जातलें तें. अब्राम भियालो ना न्हू, तो देवाच्या उतराक खालती रावलो न्हू आनी देवचार येवंक ना ताका थंय सतोंक येयना आसतलो. पूण तेणी देवाच्या उतराक खालती रावता तेन्ना तो पळोवन गेलो न्हू. हो सारको देवाच्या उतराक सारको थीर रावलो. देव सांगता ते तो आयकूंक लागलो. आमी देव सांगता तो ताळो आयकता? केन्ना केन्ना आमी आयकता न्हू, केन्ना केन्ना पोरक्याचो ताळो आयकता न्हू. तेन्ना आमच्या जिवितान कितें जातलें मागीर? तो येतलो कुय कुय करून न्हू. तेजें काम कितें? आमकां आमच्या काळजान आसलेलें उतर चोरून व्हरोंक येतलो तो. ते आमच्या आतां आमी काळजान घातला उतर न्हू, तो केन्ना येता आमच्या जिवितान? जेन्ना ताका कळटा तो एक वीक पॉयंट तुजेर मारून पळयता तो. जसो एवेक कशी मारली तेणी एक वीक पॉयंट मारलो एवेचेर न्हू तो. तिका कळ्ळें हिका खबर ना ह्या झाडाचें फळ तुमकां देवान खावं नाका सांगलेलें म्हणटलें न्हू. आमकां तोच म्हणटलो न्हू, उलट करून विचारतलो तो. तेन्ना आमी मागीर सुचकोंक जाय, शुद्धी घेवंक जाय.
हो देवचार ताका लागून ताका एक चान्स पडलो ताका नाडूच्याक एक खबर ना म्हणून कळ्ळें तेणी आमकां देवान सांगलां म्हणलें खाव नाका म्हूण सांगलां म्हणटालें सो एकूय हातूय लाव नाका आनी खावूय नाका देवान ताका हात लावं नाका सांगलेलें देवान फकत ताका एकूच सांगलेलें न्हू त्या झाडाचें एकूच 99 तुमकां खाया 1% देवाक आपणाक दवरलेलें आमी कितें केलें मनशां आमकां ती आस वयता न्हू आमकां सगळेंच जाय आमकां न्हू 100%य जाय आमकां पळय देवान 1% दवरलेलें आपणाक आनी आमकां कितलें दिलें 99% दिल्लेलें पळय सगळें खाया म्हणून तशें ताका कशें नाडलें तशीच आमकांय तो नाडूंक येता मागीर कळटा ताका हाका काय देवाच्या उतराची खबर ना एक पॉयंट मारून पळयता तो तुमकां अरे तूं बरें जालां म्हणून पळयता तो तूं कितें म्हणटलें हय मगो म्हाजो पांय दुखता तो हा मगो मागीर कितें जालें तो म्हणटलो हेका देवाचें उतर ना हेच्या कायद्यान हेका आनीक सतोवया आगो तुजो पांय पळय जोड जाला तो पांय चलोंक जायना तुका आनी कितें कितें तो घालीत रावतलो मागीर आमी कितें करता पांयाचेर लक्ष आमच्या उतराचेर लक्ष ना आमच्या उतर कितें शिकयता तें मागीर कितें जाता पांय आमचो जोड जाता आनीक सारको कित्याक आमी तो ताका तर म्हणीत आरे वच रे म्हाजो पांय जेजूच्या गायांनी बरो जाला हय मनीस जाल्यार तो आनीक येता पळयता सारको ते लास्ट रिट्रीटाक कितें जालें कोंकणी इंग्लीश रिट्रीट आसलो न्हू त्या रिट्रीटाक कितें जालें एनर्टींग सेक्शन आसलें न्हू आनी ती कदेली न्हू हांव ताका गोट धरूंक वयताली ती कदेलीचो न्हू पांय गेलो आनी ते कदेल म्हाज्या सेकेंड लास्ट बोटाचेर सारको असलो कदेल पडली सारकी आनी म्हाका इतलें दुखोवंक लागलें सारकें आवय कितें सांग लागलें सारकें हांवें तेन्नाच कितें म्हटलें आवय म्हाजें पट जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना म्हाज्या बोटाचेर कसलोच अधिकार ना फ्रॅक्चराक म्हाजेर कसलोच अधिकार ना बोटाचेर आनी असलें किटकिटें मावूंक लागलें सारकें आनी जायना जालें म्हाका आनी मातशें सुजलें हांवें ते सुजीक बीन पळोवंक ना हांवें जेवच्या गायांनी हांव बरी जालें ऑलरेडी आनी म्हाका अशें कुठे चलोंक लागलें कित्याक बोट दुखतालें हांव म्हणीच रावलें सारकें हांवें तर तेजें आयकलेलें तेजे दोन सैतानाचें जाल्यार म्हाजें बोट सुजलेलें आसतलें आसलें हांवें तेन्नाच कॉमांड केलो न्हू म्हाजें बोट जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक म्हाज्या बोटाचेर कसलोच अधिकार ना आनी हांव जालें आनी मागीर घरा गेलें जाल्यार मागीर 2-3 दिसांनी म्हाजें बोट पळय जालें आहा थंय परत जालें सारकें बरें जालें सारकें कंप्लीट सारकें पयलीं सुजलेलें आसलें हांवें कितें केलें हांवें म्हाका जाय तें उलयलें थंय तुमी कितें करूंक जाय तुमकां जाय तें उलोवंक जाय आमी कितें करता आतां हांवें तर म्हटलेलें आवय म्हाजे पांय दुखता रे आवय म्हाका जोड जाला चलोंक जायना कितें करता थंयच्यान म्हाका थंय टॅप करतलो आसलो आनी म्हाका सुजोवन दाखयतलो आसलो बोट म्हाजें आनी मोटें करून दाखयतलो आसलो आनी फ्रॅक्चरूय करूंक शकतालो तो कित्याक हांवें तो उलयल्लें म्हाज्या तोंडांनी जाल्यार हांवें उलोवंक ना न्हू हांवें म्हाका जाय तें उलयलें म्हाका किटकिटें मारतालें म्हाका दुखतालें चलोंक जायनासलें म्हाका पूण हांव जेवच्या गायांनी बरी जाल्यार जेजू ह्या बोट जावन जेजू क्रिस्ताची कूड सोयताना ह्या बोटाचेर कसलो अधिकार ना फ्रॅक्चराक कसलोच अधिकार ना हांव उलयच रावली तेन्ना कितें जालें बोट बरें जालें कित्याक आमकां जाय तें आमी उलोवंक जाय आमी कितें करता आमकां दिसता तें उलयता आमकां दिसता तें उलय सांगलां अब्रामान उलयलें दिसता तें अब्रामानी आपणाक दिसना पळय तो चेडो ताका सॅक्रिफायस कर सांगला तें तो जाणा आसलो ताका तो मरतलो आनी देव ताका पुनर्जीवन करतलो तेणी सोरी सुद्दां उबारली ताका मारूच्याक कित्याक ताका खात्री आसली ताका मेलो जाल्यार देव ताका पुनर्जीवन करून म्हाका परतो दितलो आसलो इतली खात्री आमकां आसली आमी दुबावतली आसली न्हू सारकी न्हू दुबावतली आसली तेणी पळय तसलो भावार्थ आमकां आसा आमकां तसलो भावार्थ जाय आमी जेजूक खालती रावंक जाय जेच्या उतराक जेन्ना आमी देवाच्या उतराक खालती रावतली तेन्नाच म्हणटा देवचार आमची सोशिरो पळोवन येतलो म्हणटा केन्ना देवाक खालती रावता तेन्ना देवाच्या उतराक खालती रावता तेन्ना आमी जाल्यार देवचार आमचे सोशिरो पळोवन कसोच वयचो ना तो आमच्या जिवितान येवन आमकां कुरू कुरू करून आमच्या जिवितान येतलोच तो कामाकरी कुरू कुरू करून येत रावतलो तेन्ना आमी कसो धांवडूंक जावो ताका देवाच्या उतरानूच धांवडूंक जाता ताका आनी खेतूरूच जायना देवाच्या उतराक आतां हांगला न्हू वाचला निकते आमी तुमी देवाच्या उतराक खालती रावशान जाल्यार देवचार तुमचे सोशिरो पळोवन येतलो म्हणटा जाल्यार तो कोहोत पळोवन वयचो जाल्यार उतराच्यान मनशान तो कोहोत पळोवन तुमकां तो आनीक गोंदळून तो देवाच्या उतराच्या अगेन्स्ट करून दाखयतो ट्विस्ट करून दाखयतलो तुमकां देवाच्या उतराचेर हांवें बरयल्लें ना म्हणून बीन कित्याक तेणी तो देवाक तो जेजू तो देवचारा देवाच्या उतराक खालती रावंक ना देवाक जाल्यार तो जेजू त्यागणो येयलो तेन्ना ताका उलोवंक जातलें आसलें ना न्हू
तो कित्याक रावलो? ताका खबर आसली हो देवसार येतलो आनी आमकां तागणेन घालतलो आनी ताका सगळी खात्री आसली. म्हणून तेणी कितें केल्लें? देवाच्या उतरान खालती रावलो तो. देवाच्या उतराक तेणी बोललें. तशेंच आमकां आमचे तेन्ना प्रश्न येतलो, आमचे तेन्ना कितें येतलें तेन्ना आमी जर देवाच्या उतर भरूंक ना जाल्यार आमी उलयतलीं त्या प्रश्नांक. ताका लागून आमी तुमकां कितें शिकयता? तुमी देवाच्या उतरान रिगून रावा, रिगून रावा. देवाचें उतर जाता तितलें तुमचे गांठीक मारा. कित्याक सांगता? तुमकां जेन्ना तागण्यो येतल्यो, कितें तुमकां टेस्टींग येतलें, कितें तुमकां फेस करूंक जाय प्रॉब्लमांक, तेन्ना तुमी हें उतर तुमकां उलोवपाक घटाय दितले. तुमी पट करून संवसाराची उतरां उलोवचें ना. तुमचेर प्रॉब्लम येता तेन्ना देवाचें उतर उलयतल्यान आनी तुमकां सुटका मेळटली देवाच्या उतरान. आमकां तर सुटका ना देवाच्या उतरान, आमकां तर सुटका मेळना देवाच्या उतरान जाल्यार आमी चिंतूंक जाय आमचें खंय तरी देवाचें उतर कमी जालां. आमचे खंय तरी आमचो एक आमी आयकलेलें उतर एकारान आयकलां एकारान गेलां आमचें. जेन्ना आमी उतर आयकता तेन्ना कांय जाण घालता, तेन्ना कांय जाण आमी बरोवन दवरता देवाचें उतर. तेन्ना कितें जातलें? तुमकां कितें प्रश्न येता, कितें येता तेन्ना कितें जातलें? फेस करून उलोवंक जातलें न्हू देवाचें उतर. आमी तर कांय जाण बरोवंक ना देवाचें उतर जाल्यार आमच्या तोंडान येतलें उतर ना न्हू. आमकां आतां कसले प्रॉब्लम येयले तर आमी आतां प्रॉब्लम उलयतली. जेन्ना देवाचें उतर ना तेन्ना तुमी प्रॉब्लम उलयतल्यान. आनी जेन्ना तुजें कांय जाण देवाचें उतर आहा तेन्ना तुका प्रॉब्लम येयले, तूं कितें म्हणटलें? प्रॉब्लमाचें उतर उलयतलें न्हू. तुजे कडेन कितें उतर आहा तें उलयत रावतलें न्हू. जेजून कितें केलें? तेका तेन्ना तेका ह्या फातराचे उण्याक उणें कर म्हटलें तेन्ना जेजू ओगीत रावलो. जेजू कडेन जायनासलें करूं? जातालें न्हू. ताका खबर आसली. तेणी तें उतर तेजे कांय जाण बाळगल्ले आसले ते तेणी उलयले. उंड्या वरीच मोनी चियाना बरयलेलें आसा. ते उंड्या वरीच मोनी चियाना पूण देवाच्या उतरान बागता त्या कांय उतरां वरवीं मोनी चियेता. आमी सुद्दां म्हणूंक जाय देवाच्या उतरान आमी बोल्लेलीं आसा जाल्यार आमी असले प्रॉब्लम टोन आमकां येयले जाल्यार आमी आमच्या कांय जाण कितें आसा तेंच आमी भायर काडटलीं न्हू. वायट तें उतर आहा जाल्यार आमी पट झगडटलीं न्हू. तेंच्या तोंडाक तोंड जातलें. कित्याक? आमच्या कांय जाण कसलीं उतरां आहा? मेळ्ळी वायट उतरां आसा. ती कशी भायर सरतली? जेन्ना आमी ते कांय जाण कितें रोयलां तेंच भायर सरतलें. आमी तर देवाचें उतर भायर सरलां जाल्यार आमी कितें म्हणटलीं? ना गो म्हाजे कडेन जायना गो, तेंच्या घराब्याक शांती गो, ताका मोगान भर गो, तुका शांतीन भर गो, ताका लांब जिवीत आवगव गो, अशें आमी ताका परतें सांगतलीं न्हू. तें उलयता पळय तेजें आमी उलट ताका दितलें आन्सर हें सारकें न्हू म्हणून न्हू. जेन्ना तुजे कडेन देवाचें उतर आसा जाल्यार तुवें ताका उलोवंक शकताय. देवाचें उतर ना जाल्यार तुवें ताका उलोवंक शकना आमचे कडेन. तेन्ना आमी कितें करतलीं? संवसाराची उतरां उलयतलीं, ताका उलयतलीं आनी आमी उलयतलीं आनी तेचें सगळें निसवणटण जातलें. कित्याक? आमी तेच्या भितर मेतेर जाल्या न्हू. ताका जर आमी देवाचें उतर सांगता तो कितें उलयता तें अगेन्स्ट आहा जाल्यार आमी ताका देवाचें उतर करेक्ट करता जाल्यार आमी देवाचें उतर आमच्या कांय जाण आहा तें भायर सरतलें. आमी कळ्ळें न्हू आतां? अब्रामान आपलो कसो भावार्थ दवरलो तो? अब्राम कसो जालो तो कळ्ळें न्हू तुमकां? आतां आमी पळोवया तोमासाचो भावार्थ पळोवया. तोमासान कितें केलें जेजूचेर तें आमी पळोवया आतां. आमी तोमासा भाशेन आसा काय आमी अब्रामा भाशेन आहा? आमचो भावार्थ कोणाचो? अब्रामाचो काय तोमासाचो? तो आमी पळोवया. जॉन 20 पळोवया. 19 स्टार्ट करूया. पळोवया आमी तोमासाचो भावार्थ पळोवया आमी. तोमास आमकां कसो भावार्थ तोमासाचो आनी आमचो कसो भावार्थ आसलो तो. त्याच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीत जमलेले आसले थंयच्या दारां जुडेवाच्या भिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी त्याच्या मदल्यान उबो रावन त्याने तांकां म्हटलें, शांती तुमकां. थंय कितें आसलें? थंय ते शिसा जमलेले आसले शीत सगळे आनी दारां बिरां सगळीं बून आसली. तेन्ना जेजू भितर सरलो जाल्यार आमी सगळीं भियाची नासली? भियातली आसली न्हू. जेजू मारला खुर्सार आनी हो अचानक कहो येयलो भूत करून भियातली आसली न्हू. पूण तो अचानक जेजू येयलो थंय तेंच्या बरोबर सरलो आनी तेंच्या मदीं उबो रावलो आनी तांकां कितें म्हटलें? शांती तुमकां म्हटलें. मागीर
हे म्हणून त्याने तांकां आपले आत आनी आपली कूस दाखयली. कोणी आतां जेजून तांकां शांती म्हटली आनी तांकां ते भियातले म्हणून तेणी पयलींच आपले हात दाखयले. म्हणजे खियायल्ले हात आसले न्हू आनी तेणी कूस दाखयली आपली सगळी. म्हणजे ते भिवंक कळना म्हणून. आमी भियातले आसले न्हू भूत म्हणून ताका लागून देणू पयलींच तांकां दाखयले. सोम्यांक पळोवन शीस खुशाल जाले. आतां शीस कित्याक जेजून आपली कूस दाखयली म्हणून खरेंच जिवा म्हणून कळ्ळो न्हू ताका म्हणून ते शीस सगळे खुशाल जाले. नव्यान जेजूक त्याने म्हटलें शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांवें तुमकां पाठयला. कितें म्हणटा जेजू? शांती तुमकां म्हणटा. परतून एकदां म्हणटा शांती तुमकां. तसो म्हणटा बापान म्हाका पाठयला तसोच हांवें तुमकां पाठयला म्हणटा. म्हणजे आमकां जेजूक पाठयलो कित्याक ह्या संवसाराचो नाश जायना म्हणून न्हू. आनी जॉन 3:16 आहा न्हू, ह्या संवसाराचो नाश जायना जावं ताका सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर न्हू एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत ओपोवन दिलो. आनी मागीर तो फुडें म्हणटा पवित्र आत्मो घेयात अशें उलोवन त्याने तांकां सोस सोडलो आनी तांकां म्हटलें पवित्र आत्मो घेयात. तांकां तुमी त्यांच्या पातकाचे बोगसणे दितात तांकां देव त्यांच्या पातकांतले बोगसणे दिता. आनी जे पातकाचे बोगसणे तुमी आदारूंक दवरता ते पातकाचे बोगसणे देव आडावून दवरतलो. म्हणजे आतां आमी पातकाचे आमचे बोगसणे मागतली जाल्यार देव आमचे पातकांतले बोगसणे आमकां दिता म्हणटा. आनी जी कोण पातकांतली आडोवन दवरता बोगसणे मागिना तेंची देव आडोवन दवरतलो म्हणटा. आमी बोगसणे मागता न्हू, आमी कितें चूक केल्या जाल्यार जेजू रोखडोच आमकां बोगशिता. कित्याक तो बोगसण्याचो देव, तो रोखडोच बोगशिता. आतां पळयलां न्हू तुमी पिटरांनी जेजूक 3 फावटी नाकारलेलो पूण जेजून ताका बोगसूंक ना, बोगशिलो. तो आमकांय देव रोखडोच बोगशिता. आमी कितें केल्यार रोखडेच कांयच आमचें मोवाय जावंक जाय. जुडासा भाशेन जावंक कळनासलें. जुडासान कितें केलें? जुडासान बोगसणे मागले पूण तेणी गीळ धरली. ते देवळान गेलो न्हू तो आनी ते 30 नाणे तेणी परत दिले ताका अपराध्याक सोडा म्हणून. पूण तेणी बोगसणे मागलेले पूण तेणी गीळ धरले आपणीन हें केलेलें म्हणून. जुडासाकूय खबर नासली ताका इतलो मारतलो म्हणून. जुडास बेश्टो ताका धरतलो आनी सोडटलो जेलीन घालतलो हें ताचें मूत आसली जुडासाची. पूण जेजूक तेन्ना इतलो मार तेन्ना ताकाय दूख जालें. तेणी बोगसणे मागलेले आनी मागीर गीळ धरले आनी गिळतीनूच तो जीव दिवन मेलो. तसोच पेद्रून कितें केलें? आपुणूय बोगसणे मागले पूण 3 फावटी नागलो. 3 फावटी ताका जेजून आय लव यू म्हणून घेतलें आनी तेणी आपल्या पाखता ते बोगसणे मागले आनी तो फुडें गेलो. तशेंच आमी कितें आमच्या जिवितान करता तें आमी कितें करूंक जाय? बोगसणे आमची चुकल्या जाल्यार आमी परतून पडटली, परतून उठटली. आमी केन्ना उठटली? बोगसणे मागून उठटली तेन्ना. जाल्यार आमी बोगसणे मागना पडोन रावतली आमी त्या पातकान. ताका लागून देव आमकां सांगता कितें? तुमी बोगसणे मागा ते तुमकां बोगसणे मेळटले. मागीर पळोवया वॉर्डिंग आसा जेजू आनी तोमास. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हटलेलो तोमास त्याच्या बरोबर नासलो. म्हणजे ते आतां शीस थंय आसले न्हू तेंच्या बरोबर जेजू येयलो तेन्ना तोमास तेंच्या बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हटलें आमी सोम्यांक पळयला. कोणी म्हटलें आतां? शिसांनी म्हटलें ताका. आतां आमी दुसऱ्या शिसांनी म्हणजे ते शिस आसले न्हू तेंच्यांनी ताका म्हटलें आमी सोम्यांक पळयला. आमी म्हटलें सोम्यांक पळयला म्हणटकूच आमी दुबाव दवरतली आसली न्हू. आमी स्वत मानतली आसली. सोम्यांक पळयला म्हटल्यार ना न्हू. तोमासा भाशेन आमी दुबावची नासली. थोडी म्हणटली आसली सोम्यांक पळयला, थोडी दुबावची नासली. थोडी म्हणटल्यार कितें ना म्हाका तोमासा भाशेन पळोवंक जाय, घालूंक जाय, बोटां घालूंक तरूच आपूण स्वत मानतलो. म्हणजे हांव म्हणटलें आसली जेजू पळयल्या शिवाय आमी स्वत मानची ना. थोडी आसा न्हू तसली. थोडी म्हणटली आसली ना जेजू स्वत मानता आमी. मागीर कितें म्हणटा फुडें? देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हटलें आमी सोम्याक पळयला. पूण त्याने तांकां म्हटलें त्याच्या हाताचेर हांवें खिळाची खुणा पळयल्या शिवाय आनी खिळ्याच्या सुवातेर म्हजें बोट घातल्या बगर आनी म्हजो हात त्याच्या कुशीन घालिना जावंक जायना जाल्यार हांव स्वत मानचें ना. कितें म्हटलें? आमी असली आसा मनशां? आसा न्हू आमी दुबावाची तोमासा भाशेन. पूण आमी दुबाव धरलो जाल्यार सुद्दां आमी
तोमासा भाशेन जातली. दुबाव धरून आमी रोकडीच सैरानान येत हे दुबाव धरप सारकें न्हू. आमी जेजू खरोच जेजू आमच्या पासत मेला खुर्सार आनी तो हे जिवंत आसा ह्या संवसारान. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आमच्या जिवितान सगल्यो मिरागरी अजापा जातली आनी आमी कोणाचेर भावार्थ दवरता तें आमकां कळटलें. आमी थंय शिसांनी सांगलेलें आयकतले. आमी सोम्यांक पळयला जाल्यार आमी सोत मारूंक जाय. खरेंच जेजू सोम्यांक पळयलां हांवें, खरेंच सोम्यांक पळयलां हांवें अशें म्हणून आमी जेन्ना सोत मानता तेन्ना आमच्या जिवितान आमी जेजूकूय सोत मानतलीं. खरेंच तो आमच्या पासत मेला. त्याच्या हाताचेर हांवें खिळांचेर खुणा पळयना शिवाय आनी खिळ्याचे सुवातेर म्हजें बोट घालिना बगर आमी म्हजो हात त्याच्या कुशीन घालिना जायत जाल्यार हांव सोत मानचो ना. असले आमी आसा जेजूचेर सोत मानता आमी जेजूच्या खिळ्यांनी बोटां घालतलीं म्हणून आनी हात घातल्या शिवाय सोत मानतलीं म्हणून जातलीं आमी काय आमी भावार्थाची मनशां जातलीं. आमी अब्रामाची मनशां जाल्यार आमी अब्रामा भाशेन साथीर भावार्थ धरतलीं. आनी आमी तोमासा भाशेन जातलीं जाल्यार आमी म्हणटलीं खरेंच आमी जेजूक पळयल्या शिवाय आनी त्याच्या हातांनी बोट घातल्या शिवाय हांव सोत मानचो ना. जेजू खरेंच जिवंत जाला म्हणून. आमी असलीं मनशां जाल्यार आमी तोमासाची मनशां. 8 दिसां उपरांत सीस नव्यान घरांत आयले आनी त्याच्या बरोबर तोमास दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी त्याच्या मदीं उबो रावन तांकां म्हटलें शांती तुमकां. पळय आतां कितें जालें 8 दिसांनी तेन्ना तो तांकां जेजून सगळें दाखयलें न्हू. तें जमलें तेन्ना आपले हात बीन दाखयले तेणी. ते भियाल्या पयलींच तेन्ना तांकां हात दिवंक सांगलेलें न्हू. आपूण शांती तुमकां आपूण जिवो आसा. हात दाखयले कुस दाखयली आपली आपूण जिवो जाला. ते भियाच्या पयलींच जेजून तांकां दाखयलें. आनी हांगूर ताका शिसांनी सांगलें तोमासाक आमी सोमयांक पळयलां. तो कितें म्हणटा दुबाव धरता न्हू तो आनी म्हणटा आपूण त्याच्या हातांनी बोट घातल्यार आनी खिळांनी त्याच्या हात घातल्या शिवाय आपूण कसोच सोत मानचो ना. आमी असलीं मनशां आमकां कोणी सांगल्यार जेजूचेर विस्वास धर रे जेजूच्या गायांनी तूं बरो जाला ऑलरेडी म्हटल्यार आमी दुबाव धरतलीं. आमकां दिसता तें पळयतलीं काय उलयतलीं आमी जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी हांव बरी जाल्या. आमचे दवरलेले आसा आमी तो दुबाव धरून मागणें करता जाल्यार आमी तोमासाचो भावार्थ आमकां अब्रामाचो भाव थीर सारको. तो कितें जावं ना जावं बरें जावं पूण तेणी सारको भावार्थ दवरलो जेजूचेर. म्हाका देवाच्या उतरान सारकी खात्री आसा देव म्हाका खूब राष्ट्राचो बापूय करून दाखयता म्हणजे दाखयल्लें आसा तें तेणी भावार्थ धरलो. आनी मागीर ते दार बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी मदें उबो तांणी म्हटलें शांती तुमकां. परत जेजून म्हटलें शांती तुमकां. उपरांत त्याने तोमासाक पळयलो. तुजे बोट हांगा घाल हे पळय आसा म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीन घाल. हे फुडें भावार्थ नासलेली जावं नाका पूण भावार्थ धर. कितें म्हणटा तोमासाची उतरां तोमासाक सांगता तुज्या हातान बोट घाल तुजे कुशीन म्हाजे हात घाल म्हणटा तोमासाक कितें जाता तेची उतरां ते सोमयांक कशी कळ्ळी. हांवें न्ही कोणाक सांगलेली हांवें म्हाज्या शिसाक सांगलेली ती उतरां. तेन्ना ही तोमास सारको भियाता ती उतरां आयकून सारकी सोमयाची. ताका तोमासाक तो उलोवंकूच दिना. कित्याक तशें आमकांय जेन्ना आमी हेचे देवाच्या उतराचे आड उलयता तेन्ना आमकांय तसलीच भिरांत येतली. आमी तोमासा भाशेन भिरांतीन भरतली जातलें काय जावचें ना दुबावान धरतली. तेन्ना तोमासा जेजू आमकां असोच म्हणटलो. तुमकां जेजू म्हणटलो तुमी म्हाज्या हातान घाला बोटां. पळय हांव जिवो आसा आजुनूय. तुमची ऑलरेडी मागणी हांवें आयकलेली आसा. हांव एकटोच ह्या संवसारान जिवो आसा आनी तुमची ऑलरेडी पातकां घेवन हांव खुर्सार मेलोलो आसा. आनी कोणीच आमकां सुटका सोडवून दिवनारो ना. फकत एकूच नांव आसा न्हू. हेब्रू 4:12 म्हणटा न्हू एकूच ह्या बळबा खाला एकूच नांव आसा आमकां सोडवून आनी सुटका दिणारें आनी खंयचेंच नांव ना. मागीर पळय फुडें कितें म्हणटा भावार्थ नासलेली जावं नाका भावार्थ धरा. आमकां सांगता भावार्थ नासलेली जावं नाका आनी भावार्थ धरा. तोमासान ताका जाप दिवन म्हटलें म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा
जेजू पळय तो आतां तोमास ताका आपूण चुकलो आनी आपूण माफ करो म्हणून सांगूंक वयता, पूण जेजू ताका म्हणपाक दिना. कित्याक तो दुबावलो न्हू देवाच्या उतराचेर. त्या शिसांनी सांगलें जेजू जिवन जाला म्हटल्यार तेणी उतराचेर सोत मारूंक ना, ताका उलोवंक दिना. तो फुडें कितें म्हणटा, म्हाका पळयला म्हणून तुमकां हांवें तुमकां दवरलेलो पळय नासतना भावार धरता ती खरेंच बागी. म्हाका पळयला म्हणून तुवें भावार धरला. पळय आतां कितें म्हटलें तेणी, तोमासान कितें केलें, ताका पळयलो न्हू, पळयलो म्हणून तेणी भावार धरलो न्हू. तेंच्यांनी शिसांनी कितें केलें, पळय नासतना जेजूक भावार धरलो न्हू. ताका दिसलो पूण तेंच्यांनी सांगलें न्हू ताका, तेंच्यांनी भावार धरलो आनी हेणी भावार धरूंक ना. म्हणून तो कितें म्हणटा, भावार धर म्हाका पळयला म्हणून तुवें सोत मारलें म्हणटा भावार्थान. पळय नासतना भावार धरता ती खरेंच वागी. पळय नासतना म्हणजे आमी जेजूक पळयला, जेजू वांगडा आमी आसली ना न्हू. आमी कहो पळयला जेजूक, त्या बायबलान कितें बरयलां तेचेर आमी सोत मारला न्हू. तें बरयल्लें आसा तेचेर न्हू, ते जिव्या उतराचेर आमी सोत मारला न्हू. ताका लागून तो कितें म्हणटा, तुमी सगळीं सुभागी म्हणटा. कित्याक पळय नासतना तुमी सोत मारल्यात. आमी पळोवंक ना न्हू जेजूक केन्ना. आमी पळयलो जाल्यार सोत मानतली आसली न्हू. जेजू पळयल्या जेजू वांगडा आसली जाल्यार आमी सोत मानतली आसली न्हू. काय तोमासा भाशेन दुबावटली आसली, थोडी दुबावटली आसली न्हू. आमी म्हणटली आसली हय आमी भोंवली जेजू वांगडा आमी दुबावली आतली आसली न्हू. पूण जेजू सांगता, जी कोण पळय नासतना म्हणजे आमी पळय नासतना जेजूक सोत मारला. म्हणजे ह्या बायबलाक आमी सोत मारला हे जिवे उतर हो जिवो देव म्हणून. ताका लागून आमकां कळटा खरेंच हे देवाचें उतर जिवे म्हणून. थंयच आमी सोलापूर वयता न्हू, तांकां वाचूंक कळना, बरोवंक कळना तांकां, म्हटल्यार बायबल घेवन येता. बायबल सगल्यांच्या घोव बायलांच्या मदीं एक एक बायबल. आमी जाल्यार कितें म्हणटली, घोव बायलांक एकूच बायबल पुरो म्हणटली न्हू, दोगांयक एक पुरो म्हणटली न्हू. तांकां ना, घोव बायले कडेन आसा, बायले घोवा कडेन आसा बायबल. हांवें सांगलें वाचूंक कळना, बरोवंक कळना. म्हटल्यार हो आमचो भगवान म्हणटा, देव म्हणटा आनी सगळीं घेवन भोंवता. आमी भोंवतली आसली, आमी घरा कडेन धरता न्हू बायबल, आल्तराचेर पुरो एकूच बायबल. ती पळय घेवन भोंवता कशी बायबल. आनी बायबल सारको तेंचो निवो कुरकुरीत ना, सारको घेवन भोंवता न्हू. मातसो ह्या कळ जाला म्हटल्यार सगल्यांच्या हातीन बायबल. कळना वाचूंक कळना तेंच्या पासून बायबल. ती अशी घेवन अशी काळजा कडेन घेवन बायबलाक हें करता. भुरगीं पासून बायबल घेवन येता. असलो भावार्थ जेजूचो. जेजू म्हणटा पळय नासतना आमी तसली पळय नासतना सोत मानता. हो बायबल खरेंच आमकां जिवीत दिता आनी ह्या उतरान आमकां सुटका मेळटा. जाल्यार आमकां सोत सारकें देवाचें उतर. आमी ह्या बायबलाक आमचो देव म्हणटा काय. आमी हे जिवे उतर आमी तर उगडून वाचीत. आमकां टेस्टींग येयल्यार कितें येयल्यार आमकां खंयचें पान मेवल्यार आमी वाचीत. हे खरेंच जेजू हे उतरान आमकां सुटका मेळटा. ह्या उतरान आमकां पेखोवणी मेळटा. तुमी जाणा न्हू ती 12 वर्साची आसतली कशी ह्या दिस सारकी जाली, ती बरी कशी जाली. ताका देवाचें उतर मेवलें आनी तिणी फकत एकूच उतर म्हटलें, तुज्या आंगोस्तानाक हातूंत लायत जाल्यार हांव बरी जातली. थंयच आमकां भावार्थ आसा, हे एकाच उतरान आमकां सुटका मेळटली, पेखोवणी मेवल्या ऑलरेडी म्हणून. जाल्यार आमी सोत मानतली जाल्यार आमकां सुटका पेखोवणी मेळटली. थँक्यू जिसस. आमी कोणाची मनशां, अब्रामाची काय तोमासाची? अब्रामाची जाल्यार आमी देवाच्या उतराक सोत मारूंक जाय. जे बायबलान कितें आसा तें अब्रामान सोत मारलें. अब्रामान आपल्या कुडीचें पळोवंक ना, आपले कितें संस्कृती पळोवंक ना, आपले कुडीक कितें जाता भायलेची कूड पळोवंक ना, पूण तेणी फकत भावार धरलो. हांव खूब राष्ट्राचो बापूय जालो. ताका नोखेत्रां मीस सांगली रातची. ताका कित्याक सांगली नोखेत्रां मीस म्हणून, ताका दुबाव येतालो न्हू. खरेंच आपूण जातलो खूब राष्ट्राचो बापूय म्हणून ताका देवान सांगली नोखेत्रां मीस रातची. दिसाची ताका रेव मेज सांगली, इतली तुजी संसद जातली सांगलें. रेव मेजूंक जाता, इतली तेजी संसद जातली सांगलेली ताका. पळय आनी लोक आतां कितें करता, लोक म्हणटालो नखेत्रां मेजून आनी माती मेजून आमकां भुरगीं जालेलीं आसा. पूण अब्रामाक देवान हो केलेलो कोरा ताका सांगलेलें, वयरसून तूं मेजता तितली तुजी संसद जातली नखेत्रां इतली. तेजी संसद जाली नखेत्रां इतली. तोमासाची दुबाव धरलो. तोमास कितें जालो, पडलो न्हू दुबावान ताका
हे केलो. पूण आमी कोणाची मनशां तोमासाची काय अब्रामाची ते आमचे जोण एकल्याचेर दवरलेले आसा. आमी जर तोमासाची जाल्यार आमी दुबावांनीच जियेतली. आमकां कितें येयल्यार आमी डावटूच धरतली. आमच्या जिवितान कितें येता तेजेर आमी दुबावूच धरून चलतली. आनी अब्रामाची जाल्यार आमी फोकस फेताची मनशां भावार्थाची मनशां जातली. कित्याक आमकां देवाक मानवली कशी जाता आमी भावार्था वयली जाता. आनी कित्यानूच आमकां देवाक मानवली जावची ना. Hebrew 11:6 आहा ते आमी देवाक मानवली जावंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरान खातीर रावंक जाय. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हेज आमी कितें शिकली कळ्ळें न्हू अब्रामाचो आनी तोमासाचो भावार्थ. आमकां कोणाचो भावार्थ जाय तो आमचे जोण एकल्याचेर दवरलेलो आसा. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. आर्गा तुका जेसू आयच्या दिसा पासत तुका आर्गायता. तुवें आमकां शिकयलोय कसलो भावार्थान आमी चलोंक जाय. आमकां कसलो भावार्थ जाय तो आमकां शिकयलो तूं म्हणून तुका आमी आर्गायता जेसू. आनी ह्या जाग्या पासतूय तुका आर्गायता. तो जागो दिलेल्या भाव भयणां पासत तुका आर्गायता. यूज करूंक दिलेल्या पासत हांगर येवन जायतो लोक येवन तुका टेस्टिफाय गवायकी जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता. आनीकूय आमचे रिट्रीट जावपाचे आसा तेंच्याय पासत तुका आर्गायता. ते रिट्रीटूय बरे भाशेन जाता म्हणून तुका आमी आर्गायता. थंयच तुका आर्गायता जेजू. आनी ब्रादर जॉन्सना आनी ते टीम पासत तुका आर्गायता. ताका वयता हजतून आशिर्वादान बोल्ला आनीक मोगानूच बोल्ला म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. तशेंच सोम्या तुका आर्गायता. जेवण रांदतल्या भाव भयणां पासत तेंच्या आशिर्वाद तेंच्या हातूंतून मागलेलें आसा आनी आशिर्वादान तें जेवण केलेलें आसा म्हणून तुका आमी आर्गायता. हें जेवण आमी जेतात तें जेवण आमचें मांस आनी रगत म्हणून बदल्ला म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आमी म्हणया सगळीं जेजू हांव तुजें मांस खाता, हांव तुजें रगत पियेता. तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता. आमेन. थँक्यू जीसस,